आज आमी हांगा चंद्रेश्वर भूतनाथाक नाल्ल दवरपा आयल्या, कित्याक आयच्यान आमी डोर टू डोर कॅम्पेनींग चालू करता। पयले सुवातेर काँग्रेस पक्षाचे हांव धन्यवाद करता की तांणी येदी व्हडली रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हजेर दिल्या। आनी आमी एक्चुअली कुडचड्यार म्हाका दिसता आज हिस्ट्री क्रिएट केल्या। आमी कुडचड्यार एक्चुअली 3 एस्पिरंट आशिल्ले आनी आमी तिगूय जाण सदांच एक आशिल्ले आनी आमचें मत आशिल्लें की तिकीट कोणाकूय मेळ्ळी जाल्यार आमी तिगूय जाण एक येवन काम करून काँग्रेस पार्टी कुडचड्यार निवडून हाडटले। आनी हांव म्हजे दोनी व्हडले भाव बाब बाळकृष्ण उर्फ पिंटी वडरकर तशेंच आमचे हर्षद बाब हांचे दोगांचे धन्यवाद करता। तशेंच आमचे एंटायर काँग्रेस ब्लॉक, आमचो अध्यक्ष आनी ताजे सगळे मेंबर्स आनी तशेंच आमचे कुडचडेचे सगळे बरे मागपी आनी काँग्रेस कार्यकर्ते की आज आमी सगळे एक रावल्या। आनी आमचो हेतू इतलोच आसा की आमी भाजप सरकार आनी जो आमदार आसा हेका आमी ह्या फावट घरा धाडटले। आनी म्हाका दिसता हे सगळे आज जे संख्येन आमी आज उपस्थिती लायल्या तातूंत निश्ट आसा की आमी काँग्रेस पक्षाक ह्या फावट निवडून हाडटले। आनी तशेंच म्हजे दोनी भाव हांवें म्हटले तशें हांव तांच्याहून कितलोसो ल्हान। आमचे बाळकृष्ण बाबचे एक्सपिरियन्स आसात पॉलिटिक्सान, तशेंच आमचे हर्षद बाब जांणी ZP कॉन्टेस्ट केल्ले। सो आमी तिगूय जाण एक येवन ह्या फावट आमचो इतलोच इंटेन्शन आसा की खंय तरी आज काँग्रेस पक्षाक कुडचड्यार निवडून हाडून जे आज फूल गोंयभर जे काँग्रेसीचें वातावरण जालां आनी आतां इट इज व्हेरी क्लियर की फायट इज बिटवीन BJP आनी काँग्रेस। बाकीच्यो ज्यो पार्ट्यो आयिल्ल्यो त्यो खंय तरी आज तांचें कांयच ना। सो आज काँग्रेसीचें वारें फूल गोंयभर आसा। आनी काल तुमी पळयलां आसतलें की काँग्रेसीन जे 36 उमेदवार दवरल्या आनी खंय तरी काल आमी देवळान वचून तशेंच आमी बांबोळे खुर्सार वचून आनी दर्गान वचून एक ओथ घेतिल्लो आसा की लोकांनी निवडून दितकीच येता त्या 5 वर्सांक आमी सगळे जे निवडून येतले काँग्रेसीचे आमदार ते एक कडेन रावतले आनी जे डिफेक्शन लास्ट फावट जालां ते जावचें ना। तशेंच हांव बाकीच्या कुडचडेच्या जनतेकूय आश्वासन दिता की जी कामां गेल्ली 10 वर्सां जावना, जे लोकांक त्रास जाल्ले खुबशे इशू आसा ते हांव परत सांगना, पूण ते सगळे इशू आमी तिगूय जाण मेळून रिजॉल्व करतले। परत एकदा सगळ्यांचे हांव धन्यवाद करता। आनी आयच्यान आमी डोर टू डोर कॅम्पेन चालू केल्या। सगळ्या लोकां कडेन मागता की 14 तारखेक जे इलेक्शन 14 फेब्रुवारीक आमचें इलेक्शन आसा 7 ते 7 टायमींग वाडयल्लो आसा। भरघोस मतान तुमी येवन जाता तितले मॅक्झिमम वोटींग करचें आनी ह्या फावट आमी काँग्रेस पक्षाक कुडचड्यार निवडून हाडया। देव बरें करूं। आज आमी हांगा चंद्रेश्वराक नाल्ल दवरपाक आयिल्ले आसा। चंद्रेश्वर म्हणटा तो कुडचड्यार सगळे इतले जे लोक आसा पळय ते ऑलमोस्ट सगळे ह्या चंद्रेश्वराचे म्हाजन आसात। सो सगळ्या म्हाजनाक आनी सगळ्या चंद्रवाडीक एक रिक्वेस्ट करता की हे फाटी सगळ्यांनी एकडेन रावया आनी हे जे 10 वर्सां जो हैदोस कुडचड्यार जो वाचलेलो आसा तो ह्या फाटी घरा धाडया आनी सगळ्यांनी एकडेन जावन आज हो पयलो कॅन्डिडेट जो कॅन्डिडेचेर डिक्लेअर जातरेच येवन हांगा नाल्ल दवरला आनीक पयलीं बाकीचे येवन कॅन्डिडेट डिक्लेअर जावच्या पयलींच आपलो नाल्ल बील दवरून गेले। ताणें देवाक सारको रिस्पेक्ट दिला, आपल्या कॅन्डिडेचेर डिक्लेअर जातरेच सारको देवाक नाल्ल दवरून तो आशिर्वाद घेवपाक आयला। देवान ताका बरो आशिर्वाद दिला, सगळे आमी बरोबर आसात आनी आमी हे फाटी सामकें ठरयलां की ही सत्ता जी आसा ती काबार करपाची। इतलें सांगून म्हजे 2 शब्द सोंपयता। आमकां हांव पयलीं काँग्रेस पार्टी थँक्यू म्हणपाक सोदतां की तेणें आमकां यूथ आनी डायनामीक लिडर दिला आनी आमी सगळे एक जावन जात पात पळयनासतना एक जावन सगळे आमी जाता तितली ट्राय करतले आनी हे फावटी आमी काँग्रेस सीट कुडचड्यार जिखून हाडटले। सगळ्यांत पयलीं देवाक नमन करता, सगळ्यांचेर आमचेर आशिर्वाद घालचे म्हणून मागता आनी काँग्रेस पार्टीन जो आमकां आज लिडर दिला बाब अमित पाटकर हाका आमी सगळे फ्रेंड्स मेळून एकवटान रावन ह्या फाटी काँग्रेसीचो भोवमतांनी विजय जातलो। काँग्रेस ह्या फाटी आनी अमित पाटकर ह्या फाटी भोवमतांनी निवडून येतलो हें आमी देवा कडेन प्रार्थना करता आनी सगळ्या फ्रेंडा कडेन मागता की तांचे जे फ्रेंड्स आसा तांकां सगळ्यांक सांगून एकवटान येवन आमी कुडचडकार कितें हें म्हणल्यार दाखोवया। येता त्या 14 तारखेक V फॉर व्हॅलेंटायन येता। सो ह्या V फॉर व्हॅलेंटायनाक ह्या आमदाराक V फॉर वेर्ना दाखोवया।
चंद्रेश्वराक आमकां नमस्कार करून आज आमचो प्रचाराक सुरवात जाल्ली आहा। आज आमकां कुडचड्यार बरो यूथ कॅन्डिडेट दिल्लो आसा। हांव सगळ्या आमच्या कुडचडे लोकां कडेन विनंती करता, एक खेप आमचे फुडें आमचेर विश्वास दवरा, आमकां सपोर्ट करा, बरी कुडचडे बरी दिशा कुडचड्यार आमी दितले तुमकां आश्वासन दिता। सगळे जे आमचे बरोबर आहा तेंचे एक विचार बरें की कुडचड्यार कशें आसचें, कुडचड्या वयली जनतेचे सगळे विचार आमी आयकोन घेवन हेजो फुडली पावल आमी उचलतले। जी कामां आसा ती सगळ्यांक विश्वासात घेवन करता हें तुमकां आमी आश्वासन दिता। आनी चंद्रेश्वराक परत एकदां नमस्कार करता आनी तुमकां विनंती करता की आमकां तुमी आमचे बरोबर रावचे। थँक्यू। सगळ्यांनी देव चंद्रेश्वराक हांगा साकडे घाल्ले आसा। तशेंच हांवें कुडचडे महिलाच्या वतीन देवी नवदुर्गेक सांगून घेतिल्लें आसा की आमच्या सगळे जे कुडचडेचे लोक आसा त्यांची भलायकी बरी उरूं आनी तांच्या मनान जो एक भंय आसा, जी एक कुडचड्यार वायट शक्ती आसा, तिणे जो तांच्या मनान जो भंय तयार केला तो भंय तिणे काडून उडयचो आनी परत तो खंय तरी व्हरून त्या म्हाळशेच्या पांया मुळार दवरून तो ताणें भंय तेच्या मुखार थंय दवरचो, जी वेर्णा म्हाळसा आसा पळय थंय। ताका लागून हांवें देवी कडेन साकडे घाल्ले आसा की बाब अमित पाटकराक तुवें आशिर्वाद दिवचो सर फुडें म्हणून, आनी तुज्या हांव पांया कडेन येवन तुजी हांव खणां नारळान कापडान हांव तुजी 5 नाल्लान मोठी भरतलें। आतां आमी चंद्रेश्वर भुतनाथाक आमी नमन करून हांगा नाल्ल दवरिल्लो आसा। तशेंच हाच्या फाटल्यान आमी तिळामळ चर्चीन वतले, थंयच्यान आमी कुडचड्यार महादेवाचें देवूळ, तशेंच थंयच्यान मागीर आमी पुरुश मारूचें देवूळ करून गार्डन एंजल चर्च आनी थंयच्यान दर्गा, कुडचड्यार जी दर्गा आसा थंय दर्गार वतले आनी दर्गा वयल्यान आमी संतोशी माता देवूळ, तशेंच होर्रा चॅपल आनी आमचे सातेरीचें देवूळ शेळवण, हे सगळ्यांचो आमी आशिर्वाद घेवन ब्लेसिंग्स घेवन आमी आनी शेल्डें, सो हे सगळे देवांचे आमी आज आशिर्वाद घेवन आमचो डोर टू डोर कॅम्पेन चालू करता। देव बरें करूं। कसलो घेया मरे बरो सगळे माझे प्लीज गावात सगळे फ्लायट मातशे कोण आसा ते मातशे सायडीन